नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मडगांवां फुटली उदका पायपलायन, हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले फुकट। मोगोपांतल्यान भाजपान आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकाराक आसा मंत्रीपदाची आस्त। मयेच्या केळबाई देवीचे पेट भायर काडपा वयल्यान उप्राशिल्लो वाद निमाणो मिटलो। वादाचेर उपाय काडपाक प्रशासनाक आयले येस। मुख्य न्यायाधीश आनी प्रशासकीय न्यायाधीशांचे सुचोवणे प्रमाण 23 न्यायाधीशांच्यो केल्यात बदल्यो। जिल्लो न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांचोय आसा आस्पाव। व्यावसायिक महाविद्यालय प्रवेशा खातीरची GCET परीक्षा जातली 27 जूनाक। तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक प्रदीप कुसुंद्रान दिल्या म्हायती। मांद्रेची सरकारी बिल्डिंग वापरेविणा पडून, फायर स्टेशना खातीर करचो वापर थळाव्या लोकांची मागणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। पॉवर हाऊस सर्कला कडेन वाल बसोवपाचें काम चालू आसतना अचकीत उदकाची पायप फुटून लाखांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेले। वाल बसोवपा खातीर पायपलायन कातरपाचें काम चालू आशिल्ले देखून उदक बंद करपाक सांगिल्ले। उदक बंद करूंक नाशिल्ल्यान पायप कातरतना उदकाच्या प्रेशरान ही पायपलायन फुटली। हाँ होल्डिंग वेल्डिंग कर रहा था। होल्डिंग नहीं, पाइप कटिंग कर रहा। बंद करने को बोला सुपरवाइजर, बंद नहीं किया। हाँ ओके। आम्ही न्हू सकाळी 300ची DI लायनीचेर काम करपाक स्टार्ट केल्ले। लायन बंद केल्ली। आता ते पायपान उदक आसा ते सध्या येना, स्टोरिंग चालू आसा। दवरले आमच्या दत्त मंदिरा कडेन बायफर्फिकेशन पॉयंटा कडेन। ती मागीर अशी वयरसून येवन बाबू नायका गेल्या कडसून थंयसान सकयल देंवल्या ती लायन। सो ते टायम लागता आनी बाबू नायका गेल्या वयरसान उदक देंवता म्हणटकून ताका प्रेशर आसता। सो प्रेशराक लागून इतलें उदक हें जाता, फ्लो जाता। तो जातलें आनी एक अर्द्या वरान सुमार खाली जातली लायन। कितलेशे मोगोपांतल्यान भाजपान आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकाराक मंत्रीपदाची आस्त आसा। महत्वाची गजाल म्हटल्यार प्रमोद सावंतान पेडण्या वचून केल्ल्या भाशणांत पेडण्याक मंत्रीपद दिवपाचें आश्वासनूय दिल्लें। देखून प्रमोदान आपलें आश्वासन पाळचें अशें आल्लेकार सांगता। प्रवीण आर्लेकाराक मंत्रीपद दिवचे अशी मागणी घेऊन प्रवीणाचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्याच्या आल्तिनावेल्या बंगल्यार पाविल्ले, पूण आपल्याक सांगिनासतना हे कार्यकर्ते गेल्ले अशें प्रवीण सांगता। सीएमान सांगलेले, आमच्या भर सभेन सांगलेले कितें 6,000 लोक आसलो तेन्ना सांगलेले कितें आपण पेडण्याक लागून मंत्रीपद दितलो, तुमी जिखोवन दिया म्हणून तोच लोक थंयसर वचून सीएमाक रिक्वेस्ट केलो तेंच्यानी। पूण सीएमाक रिक्वेस्ट हांव तसो हेजेर हें करिना, पार्टीचेर कितें हांव नासलो तेन्ना म्हाकाय काय खबर ना हें कितें जालें तें। सीएमाचेर विश्वास आहा म्हाका न्हू, ताका लागून हांवें केन्ना विचारूंक ना म्हाका मंत्रीपद दी म्हणून सांगूंक ना ताका। तेणी सांगला पळय त्या विश्वासार तेणी रावूंक जाय, त्या विश्वास तेणी आमकां दवरूंक जाय। विधानसभा वेंचणुकीत बाबू आजगांवकाराचो आपल्याक कसलोच फायदोच जालो ना। बाबून आपल्या खातीर कितेंच काम करूंक नाशिल्ल्याचें प्रवीणाचें म्हणणें। दुसरे वटेन बाबून हो आरोप न्हयकारलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या शब्दाक लागून आपणे प्रवीणाक मजत केल्ल्याचें बाबू सांगता। तशें थोडें जाल्यार तेणी पयलीं सांगूंक जाय आसलें। मागीर जेन्ना पार्टीन सांगला तेन्ना ताका तेणी हें मारला न्हू, तें कितें कमेंट मारला, कितें म्हाका हेल्प करचो म्हणून। तुम्ही पार्टी खातीर जिखले काय तुमच्या इंडिव्हिज्युअल कामा खातीर जिखले अशें? एक्चुली इंडिव्हिज्युअल काम हांव 2.5 वर्सां केल्लें, तुमकां खबर आहा। केन्ना MGनूय काम केल्लें हांवें तेन्ना चडशे कार्यकर्ते म्हाजे म्हणून आसले। मागीर जेन्ना सपोर्ट आनीक सपोर्ट स्ट्रॉंग जालो म्हाका BJPचो मेळ्ळो, तेन्ना BJPचो सपोर्ट आनी म्हाजे कार्यकर्ते मेळोन त्या हेतून हांव जिखलोलो। जो मनीस आता आपण हुशार म्हणटलोच न्ही, ताका कोणें ना म्हणू शकता। पूण तुवें ताका लागून ताका जिखोवन हाडपाक हेल्प करूंक ना? हांवें हेल्प केला। तो ना म्हणटा कित्याक? तो सांगीत, पूण लोक जाणा लोक जाणा न्हू, तूं त्या मनशांनी हेल्प केला ताका जिखोवन हाडपाक?
तीग जाणां तुझ्या लोकांनी हेल्प केला न्हू ताका केला 100%. तुका लागून येयला तो जिखोन सीएमा खातीर हेल्प केला. पहिल्या टप्प्यात महत्वाच्या मंत्र्यांक सोपूत दिवन खातें वाटपय जाला अशें आसले तरी 3 खात्यांचें वाटप जावपाचें आसा. नव्यान वेंचून आयिल्ले आनी प्रमोद सावंत सरकाराक तेंको दिल्ले अपक्ष आमदारूय मंत्रीपदाचे सर्तीन आसात. तेन्ना प्रवीणाक खंयचें खातें मेळटा तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिसभराच्या घडामोडी उपरांत मयेच्या श्री केळबाई देवीची पेट भायर काडपा वयल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचे उपाय काडपाक प्रशासनाक येस आयले. पेट भायर काडपाक दोनूय गटांनी सहमती दाखयले उपरांत निमाणे बिरेस्तारा राती देवीची पेट देवळांतल्यान भायर काडली. देवीची पेट पारंपारीक सुवातेर गेल्ल्यान मयेची फामाद माल्याची जात्रा मनोवपाक आतां अडचण येवची ना. परंपरेप्रमाण ब्रेस्तारा फातोडेर केळबाय देवळांतल्यान पेट भायर सरपाची आशिल्ली. मात गर्भघरांत लॉक मारिल्ल्यान पेट भायर काडपाक अडचण निर्माण जाली. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान देवस्थान समिती, दुसरो गट आनी हेर संबंधिताच्या जोड बसका घेतली. हे बसकेत उपाय भायर सरले उपरांत ब्रेस्तारा सांजे 7:30 वरांचेर वाजत गाजत देवीच्या नांवाचो जयघोश करीत पेट देवळांतल्यान भायर काडली. पेट भायर काडपा वेळार पुजेच्या अधिकाऱ्यावेल्यान परत बोवाळ जालो. मात निमणे दोनूय गटांनी समजपणां दाखयल्या उपरांत परिस्थिती एकदाची जाग्यार आयली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि प्रशासकीय न्यायाधीशांचे सुचोवणे प्रमाण गोंयांतल्या 23 न्यायाधीशांच्यो वर्सुकी बदल्यो केल्यात. हातूंत जिल्लो न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांचो आस्पाव आसा. जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण जिल्लो न्यायाधीश शेरिन पॉल हांची बदली मडगांव दक्षिण गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत केल्या. न्यायाधीश श्याम जोशी आणि न्यायाधीश शर्मिला पाटील हांची बदली म्हापशा उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत केल्या. न्यायाधीश पूजा कवळेकार आणि न्यायाधीश बॉस्को रॉबर्ट हांची बदली मडगांव दक्षिण गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत केल्या. ते भायर 3 दिवाणी न्यायाधीश कनिश्ठ श्रेणी हांची बदली केल्या. व्यावसायिक प्रवेशा खातीरची GCET परीक्षा फुडें धुकल्ल्या. अंदू अभियांत्रीक, फार्मसी तशेंच हेर वेवसायीक महाविद्यालयांतली प्रवेश प्रक्रिया उसरा जातली. ते खातीर सगळीं वेवसायीक महाविद्यालयां उसरा सुरू जातली. वेवसायीक महाविद्यालय प्रवेशा खातीरची GCET परीक्षा अंदू 11 मे ते 12 मेक जावपाची आशिल्ली. ही परीक्षा आतां फुडें धुकलून ती 27 आनी 28 जूनाक जातली. ही तारीख लेगीत निश्चित ना. परीक्षेच्या कांय दिसा पयलीं ही तारीख निश्चित जातली, अशी माहिती तंत्रीक शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक प्रदीप कुसनूर हांणी दिली. मांद्रेच्या जुनस वाड्यार बांदिल्ले सरकारी बिल्डिंग वापराविणे तशीच पडून आसा. 2021 वर्सा आमदार दयानंद सोपटेन हे बिल्डिंगेचे उक्तावण केल्ले, पूण त्या बिल्डिंगेचो खंयच्याच कामा खातीर वापर केल्लो ना. देखून हे बिल्डिंगेचो फायर स्टेशना खातीर वापर करचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. मांद्रेच्या सगळ्या समस्या विशीं आपणे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन वेळ मागून घेतला. रोखडोच आपूण मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन ही गजाल ताच्या कानार घालतलो अशें आमदार जीत आरोलकारान सांगले. आयज खरें म्हटल्यार आयज हांवें ऑलरेडी सीएमाची अपॉयंटमेंट घेतलेली आहा. वेरियस इश्यूज डिस्कस करपाक, मेजर इश्यूज उदकाचो जावं हेचो पावर सप्लायचो जावं वेगळे वेगळे विशय. तेतूंतल्यान हो एक मेजर विशय आहा, कित्याक कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान थंयसर फायर स्टेशनाची गरज आहा आमकां. कित्याक एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार पेडण्याच्यान थंय पावो मेरेन कमीत कमी अर्दे ते पावण वर लागता.
आनी थंयसर कितेंय जावं शकता म्हणून पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघात मांद्रे मतदारसंघ आणि पेडणे मतदारसंघ आणि मांद्रे मतदारसंघात आपत्कालीन सेवा ना फायर स्टेशनाची खूप गरज आसा कित्याक तर मांद्रे मतदारसंघ कोस्टल बेल्ट आसा आणि थंयसर मोठ्या प्रमाणात वादळा सारखे सुनामी सारखे सुद्धा ट्रॅजेडी जावं शकता इन फ्युचर ताका लागून पेडण्यान जी सेवा आसा पेडणे मतदारसंघात पूण मांद्र्यान त्याची खूप गरज आसा मांद्र्यान ही बेगिनात फास्ट सुरू जावची अशी आमची मागणी आसा आमदारा कडेन रिसेंट आमदारा कडेन आणि ती बेगिनात तेंच्यांनी पूर्ण करपाची अशी आमकां बी अपेक्षा आसा. नुस्तेकारांनी रस्त्यार बसचे न्हू रस्त्याक कुशीक बसले जाल्यार अपघात जावपाचोय धोको आसता देखून सगळ्याच नुस्तेकारांक मार्केटांक शिफ्ट करतले मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार सांगता नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केल्या उपरांत जीत आरोलकार उलयलो. तांकां हांगासर शिफ्ट मार्केटान केला पूण थंयसर आतां भायले गांवचे खंय थंय येतान बसता सो तेंची कंप्लेंट आसली की सगळ्यांकूच हांगा मार्केटान बसोवपाचें आनी रस्त्यार बसोवपाचें ना आनी रस्त्यार बसपूय रॉंग कित्याक एक्सिडंटूय जावं शकता कित्याक जसो पंचायतीकूय आतां रिक्वेस्ट करता की मातशें फॉलोअप करा आनी जाता तितले बेगीन ते सगळ्यांक शिफ्ट करया PIक आनी DYSPकूय आतां सांगला ते इमिजिएट एक्शन घेतले आनी हांव सगळे फीश वेंडर्स आहात ते हांगासर सगळे मार्केटान शिफ्ट जातले. ही फकत वावडी हातून कसलेच तथ्य ना मडगावचो आमदार आणि काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन परतून एक फावट सांगले दिगंबर काँग्रेस सोडून भाजपान वता अशी वावडी पातळिल्ली मडगांवा रस्त्याच्या कामाची पळोवणी करपाक आयिल्ल्या दिगंबर कामतीक पत्रकारांनी ह्या विशीं प्रश्न विचारिल्लो ताचेर ताणें जाप दिली. त्या हांव आनी कार्यकर्ते पळोवन घेता म्हाज्या कार्यकर्त्यांक मिडिया कडेन उलोवपाचो अधिकार दिवना म्हाज्या कार्यकर्त्यांक कितें दिसता तें तांणी म्हाका सांगपाक जाय म्हाका सांगतलो कोण आतां म्हाका वळखता तांणी एटलिस्ट फोन मारून चॅक तरी करपाचें इफ देर इज एनी ट्रूथ इन दट तें करना आसतना ब्रेकींग न्यूज दाखयता म्हणजे इतले लेवल आतां डावन हें जालां सोशल मिडियाचेर म्हणजे कोणाचो कंट्रोल कोणाचेर ना कोण कितें दिसता तें घालता कितें करतलो हांव कितें करतलो. गोवा तमनार पावर लायनी खातीर सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ल्या केंद्रीय समितीचो पयलींच्या पावर लायनीक तेकून नवी लायन व्हरपाचो सल्लो मानून घेतला. गोंयान येवपी 440 kV तमनार पावर लायनीक लागून रानां वाठार इबाडीचो न्हय म्हण हो सल्लो मान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयाची 3 न्यायाधीशांचे खंडपीठान केंद्रीय समितीन दिल्ल्या अहवालाचेर विचार करून सल्लो मान्य केला. गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिकेंत राष्ट्रीय रानां मंडळान दिल्ल्या गोवा डबल ट्रॅकिंग महामार्गाचे चौपदन रिकरण आनी तमनार पावर लायनीच्या परवानगीचेर फेरविचार करपाचे मागणी केल्या. केंद्रीय समितीनूय हे प्रकल्पा विशीं चिंता उक्तायिल्ली. सैम इबाडून प्रकल्प करपाचेर कसलेंच ठाम कारण ना अशें केंद्रीय समितीन म्हटलां. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगचोय कांयच व्हड फायदो जावचो ना अशें समिती म्हणटा. एका काळान सहाय्यक अधीक्षक म्हण गोंयांत काम केल्लो IPS जसपाल सिंग गोंयान पुलीस महासंचालक पदाचो ताबो घेतिल्ल्यान गोंयकारांनी पुलिशे कडल्यान अपेक्षा वाडल्यात. गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान गोंयचें नांव ड्रग्साक लागून याद उरचें न्हय म्हण यत्न करपाचें उतर जसपाल सिंगान दिलां. बिरेस्तारा ताणें महासंचालक पदाचो ताबो घेतलो. एका काळात सहाय्यक पुलीस अधीक्षक म्हणून गोंय पुलिशेंत काम केल्लो IPS डॉक्टर जसपाल सिंहाची गोंयचो पुलीस महासंचालक म्हणून नेमणूक जाल्या. गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान गोंय ड्रग्सा खातीर याद उरपाक जायना. ताचे खातीर पुलीस काम करतले अशें उतर नव्या महासंचालकान दिलां. Formulate appropriate strategy. When I speak about prevention of crime, that includes drugs also. And being an iconic tourist destination, we do not want that people should remember Goa because of this aspect. So therefore, that has always been the priority, not only of me but my predecessors also. गोंयच्या रस्त्यांचे येरादारीचे आनी हेर गजालींचे सर्वेक्षण करून गोंयच्या रस्त्यावयले अपघात उणे करपाक पुराय पुलीस यंत्रणा काम करतली
अशें महासंचालकान सांगले. After studying the profile of the road, geometry of the road, traffic accident pattern, we will formulate appropriate strategy to ensure that Goan roads are safe not only for the local people but also for the foreigners, because large number of foreigners come here, they hire taxis, they hire two-wheelers, and Goan roads are excellent roads, so sometimes people try to take advantage, so here comes the role of enforcement also. ऑनलायन जाल्ले पयशांचे फ्रॉड आनी सायबर क्रायम भिरांकूळ पद्दतीन वाडल्यात. पुलिशेच्या प्रशिक्षणा वांगडाच लोकांची हे विशीं जागृताय जावंक जाय अशें महासंचालकाचें मत. It is on the alarming, it is assuming alarming proportions because sometimes hapless people, particularly the senior citizens, they get a message, they open that message and the amount is deducted. So in addition to training our personnel, it requires massive efforts to make people aware about the digital technology. Although it has helped people a lot, but at the same time there is a flip side to it. सहाय्यक अधीक्षक म्हणून गोंयांत हे आदी काम केल्ल्या IPS डॉक्टर जसपाल सिंहा कडल्यान गोंयकारांच्यो बऱ्योच अपेक्षा वाडल्या. पणजेच्यान गोमंतक TV खातीर वर्षा आशवेकार. शेतकऱ्यां खातीर सरकारान अर्थसंकल्पान बऱ्याच येवजण्यांची तरतूद केल्या, पूण ह्या येवजण्यांचो लाव शेतकारांक घेवपाक मेळूंक ना जाल्यार पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. ह्या वर्सा शेती, पशुपालन आणि मत्स्य उद्योग खात्याक 567.26 कोटीची भरीव तरतूद हांवें केल्या. म्हज्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या संकल्पनेंतल्यान ह्या तिनूय क्षेत्रांतल्यान गोंयकारांक बळगें मेळचें हो म्हजो हावेस आसा. शेतकऱ्यां खातीर इतल्या सगळ्या पयशांची तरतूद जरी सरकारान केल्ली असली तरी लेगीत शेतकऱ्यां मेरेन शेतकी खात्याच्यो येवजण्यो जायते तरेन पावना. इतलेंच न्हय जाल्यार शेती विशयक थळाव्या सुविधां खातीर लेगीत थळाव्या आमदारां कडल्यान निधी मेळना. माती भरता आनी वर्स वर्स परत उदीक चोंदता भितर आनी ते मागीर पोकळीन हाडून JCB हाडून ते साफ करतात. आतां केलें एक परमनंट अशें हें जावंक जाय. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0चो नारो गावपी भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान आजून मेरेन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडोवंक ना. देखून शेतकऱ्यांक आजून सुद्दां आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. स्किमी शेतकऱ्या पर्यंत पावना. कारण कितें, हो जो दिसता शेती ही खोमल्याची प्रॉपर्टी. आमी भितर टेनंट म्हणून आसा. टेनंट असल्या कारणान तो रायट तुमकां ना म्हणटा स्कीम घेवपाक. कळ्ळें? तेन्ना स्वताची शेती आसात जाल्यार तुमकां ते स्कीम लागू आसा अशें म्हणटा. फाटली कितलीशींच वर्सां शेतीवाडो धुळेर म्हापसा हांगचे शेतकार थंय आशिल्ल्या कालव्याची दुरुस्ती जावची म्हण मागणी करीत आसात. पूण हो कालवो शिवोले, म्हापसा आनी अंजुना ह्या 3 मतदारसंघांतल्यान वयता. देखून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर ह्या 3 मतदारसंघांतले आमदार एकठांय येयनाशिल्ल्याचे शेतकार सांगतात. आनी देखूनच ह्या सगळ्याचो फटको शेतकऱ्यांक बसता. ह्या 3 आमदार लागता अशें आमकां सांगलेलें आहा तेंच्यांनी. म्हापसा, अल्डोना आनी शिवोलचो आमदार, की तो बूल पडटा तो शिवोलेच्या अंडर येता. सो तेंच्या भितर ते कितें कन्फ्युजन जाल्लें आसा आनी तो प्लान रेडी जाल्लो आसा म्हणटा तो पयशे फंड्सा खातीर कितें तरी उरला म्हणून सांगता. पूण आमी आतां आमच्या MLAक सांगलेलें, आमच्या हांकां सांगलें की आमचो तरी बांदून दिया तो टील पंप बसून. नव्या सरकारांतले शेतकी खातें रवी नाईक ह्या अणभवी मंत्र्या कडेन दिलां. रवी नाईक मुख्यमंत्री आसतना ताणें शेतकऱ्यां खातीर साबार येवजण्यो राबयल्ल्यो. देखून गोंयचें उदक अरब देशांत एक्सपोर्ट करपाच्या अतिरंजीत येवजणेची घोशणा करपा परस शेतकी मंत्री नायक हांणी शेतकऱ्यांच्यो ल्हान ल्हान समस्या सोडयल्यो जाल्यार शेतकार पात्रांवाचे उपकार आठयतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बॉलिवूड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ताचे नवे गर्लफ्रेंड सबा आझाद सुजान खाना वांगडा गोंयांत येवन पार्टी केली. सुजान खानान डिझायन केल्ल्या एका रेस्टॉरंटाचे उक्तावण करपाक आनी पार्टी करपाक ती आयिल्ली. गोंयचो पर्यटन हंगाम सद्या तेंगशेर आसा. ताका लागून सद्या गोंयांत फकत लोकांची न्हय जाल्यार बॉलिवूड एक्टरांचेय आवडटे पर्यटन थळ जाला. उत्तर गोंयांतले एके लग्न जाल्ले बायले कडेन सोशल मिडिया वरवीं एका अनवळखी मनशान इश्टागत केल्ली.
त्या दादल्यान तिका कपडे घालूंक नाशिल्ले स्थितींतले व्हिडिओ धाडपाक सांगले आणि उपरांत तो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर घालपाची धमकी दिली. ह्या प्रकरणात सुरेल पांचाळ हो मूळ मध्य प्रदेशाचो. हाका गोंय पुलिसाच्या सायबर फाट्यान अटक केली. उत्तर गोंयांतल्या 35 वर्सां पिरायेच्या बायलेन फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यात सुरेल हाचे आड पुलिशेन कागाळ केल्ली. पैसे दिले ना जाल्यार व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर घालपाची धमकी ताणें आपल्याक दिल्या अशें तिणें कागाळेन नमूद केल्लें. गोंय आणि भारतांतल्या कांय लोकांक आडनावाक लागून भविष्य निधी मेळपाक त्रास जाता. तांचे त्रास उणे करचे आनी भविष्य निधी संचालनालयाच्या सॉफ्टवेरान बदल करपाची मागणी तृणमुळाचो खासदार डेरिक ओब्रायन राज्यसभेत केल्या. डिसिल्वा डिक्रूज डिसा सारकेल्या गोंयकारांची आडनावां भविष्य निधी संचालनालयाच्या सॉफ्टवेरान चलनात. ताका लागून लोकांचे कितलेशेच पयशे आडकून पडल्यात असो मुद्दो तृणमुळाचो खासदार डेरिक ओब्रायनान राज्यसभेत मांडलो. Sir, the special mention is on the need to address the delay in dispersal of Provident Fund for those with Portuguese origin names in Goa and the rest of India. So, owing to the computer programming, people are facing hardship redeeming their Provident Fund, and NEFT transfers are being refused by the EPFO. So the software actually is unable to process any name which has an apostrophe or a dash in it. Please. EPFO officials are now asking individuals to change their surnames in government-issued KYC documents such as Aadhaar, passport, and PF processing. So the names were accepted earlier in these documents, but now they are not. So asking to change such surnames, sir, is, you will agree, very unfair and illegal. Why should Indian citizens who have an apostrophe or a hyphen in their names be pressurized to change their names? Sir, this hurts citizens, especially the citizens of Goa. Let me tell you why. Because names with an apostrophe in their surnames, such as De Cruz, De Rosario, De Silva, De Gama, Desa, De Melo, these are common names, sir, especially from Salsette in South Goa. And there are many with these surnames who live across Goa, but especially in Nuvim, Fatorda, Kutturim, Margao, Naveli, Benauli, Velim, Kunkulam, no long list. I urge the government to modify the EPFO software to accommodate all names with apostrophes and hyphens. No one should be deprived of their Provident Fund, and no one in the beautiful state of Goa must be humiliated. Thank you, sir. मात हो व्हिडिओ पळोवन तृणमुळाचो गोंयचो खासदार लुइजीन फालेरो खंय आसा असो प्रस्न सोशल मिडियाचेर लोकांनी विचारलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाचे नेम मोडिल्ल्यान कोलवाचे सिल्वर सँड हॉटेल मोडपाचो आदेश प्राधिकरणान मार्च म्हयन्यात दिल्लो. मात बांदकाम मोडपा खातीर PWD खात्याचो फावो तो मनीसबळ आनी माखना येवंक नाशिल्ल्यान बिरेस्तारा ही कारवाय उरली. प्राधिकरणाच्या आदेशाचेर हरकत घेत हॉटेलाच्या धन्यान न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. मात ताची याचिका न्यायालयान भायर रावन बांदकाम मोडपाचो आदेश दिल्लो. We need a tools, machinery, JCB. That is fully we are dependent on the PWD. So without that tools and machinery, we cannot execute the demolition. What was the order? Order was from High Court issued by Prasad Volvekar, sir, Deputy Collector, to demolish the structure, whichever the identified by the GCZMA authorities. So whatever the GCZMA is identifying, then PWD and electricity department through their tools and machinery they has to demolish the structure. शिरदोणा दर्यावेळेर पार्क करून दवरिल्ली एक 4 चाकी गाडी बिरेस्तारा राती अचकीत उदकान पडून पडली. लिडा रेस्टॉरंटच्या देगेर आशिल्ल्या मेकळ्या सुवातेर गाडी लावन दोग तरणाटे भितरच बसून आशिल्ले, पूण गाडयेचो हँडब्रेक ओडपाक ते विसरले. देखून देंवतेर गाडी देंवली आनी दर्यान पडली.
गाडी देंवता ती पळोवन एकल्यान उडी मारून जीव वाटयलो जाल्यार दुसरो गाडये वांगडाच उदकान पडलो. सुदैवान ताका व्हडलीशी दुखापत जावंक ना. नाकाक आनी दोळ्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयात भरती केला. सुमार 1 माड खोल उंचाये वयल्यान गाडी दर्यान पडिल्ली. गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. बिरेस्तारा थिये रेल्वे स्टेशनाचे रिक्रिएशन स्पेसचे उक्तावण कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचो संचालक संतोष कुमार झा हांच्या हस्तुकी जाले. रेल्वे प्रवाशां खातीर स्वचलित सुशेग दिवपा खातीर हे केलां. भारतांतले हे पयले सुशेग क्षेत्र आसा. तशेंच बाकीच्या सगळ्या स्टेशनाचेर ही सुविधा उपलब्ध करतले अशेंय ताणें सांगले. थकून येयल्या प्रवाशां खातीर स्वचलित सुशेग दिवपा खातीर कदेलां आनी भुरग्यां खातीर आभासी रियलिटी शो दवरल्या अशें रिक्रिएशनाचे संस्थापक कमलाक्ष नायकान सांगले. एक ऐसी फैसिलिटी और एमिनिटी हमारे प्यारे यात्रियों के लिए आज से हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आएँ तो अपनी थकान यहीं से मिटा करके तब आप गोवा में प्रवेश करें. इसका उपयोग और इसका लाभ आप लेना शुरू करें, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, मसाजिंग चेयर्स हैं, बच्चों के लिए वीडियो गेम्स हैं और ऐसी फैसिलिटी न केवल थिएटर में बल्कि आपका अच्छा रिस्पांस देख करके अन्य स्टेशनों पर भी गोवा के जो दूसरे स्टेशन हैं उसमें भी हम शीघ्र ही शुरू करेंगे. पॅसेंजर जे येतात ते पॅसेंजर सदांच लायक ट्रॅव्हलिंग करून थकतात, बसलेले आसता. इवन दो आमचे कडेन आयज एप आसा पूण तरी सुद्दां एक हें आसा इंटेंशन की अर्द वर पयलीं 1 वर पयलींच पॅसेंजर येता. सो हो टायम ते कितें करतात, सो तांचे खातीर आमी एक स्पेशल एक रिलॅक्स चेअर फॅसिलिटी दवरल्या. प्लस वी आर वर्च्युअल रियलिटी शो दवरला भुरग्यां खातीर. सो जे पॅसेंजर जांकां टायम आसा जे टायर्ड जाल्ले आसा ते हांगा येवन ते चेअराचे हे लाव घेवपाक शकतात. गोमंतकाच्यो खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो. हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.